भौशीक कार्यावळींक वचपाचे टाळात, मिसाकय वचपाची ना गरज. शेक हँड करचे बदला नमस्कार करप फायद्याचें. चर्चीन गोंयकारांक मारला उलो. गुड फ्रायडे दिसा टाळात क्रॉसाचो उमो. आर्चबिशपाचो सल्लो. कोरोना व्हायरसाच्या बाबतीत गोंय सरकार खऱ्यांनीच आसा गंभीर? काँग्रेसीचो प्रश्न. गरजेच्या सुविधा बगर दितात सेवा गोमेकोचे दोतोर आनी कर्मचारी. अजून मेरेन गोंयांत उबे जावंक नात टेस्टिंग लॅब. काँग्रेसीचो आरोप. 3 रुपयांनी वाडले पेट्रोल. दरवाडीचो काँग्रेसीन केलो निषेध. म्हणटा मार्केटात मंदी आसतना पेट्रोलाचे दर वाडटातूच कशे? भाजपा सरकाराची लोकां कडेन ना कसलीच लागणूक. कोरोना व्हायरसाचे फाटभर गोंयभर उत्सव मनोवप चालूच. खोर्ली म्हापशेकारांनी घेतलो शिशिरोत्सवाचो आनंद. बाळ्ळेकारणीची जात्राय मनयली उमेदीन. 70तल्या कोरोल्यांनी घेतली घराघरांतल्यान भेट. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. कोरोना व्हायरसाचेर जतनाय घेवपाचो उलो आतां चर्चीनय मारला. भारताच्या बिशपान पत्रकार परिशद घेतले उपरांत आयतारा आवाहनपत्र जारी केलां. सगळे तरेचे लोक एकठांय येता आशिल्ल्यान मिसा सयत हेर कार्यावळींक वचपाचे लोकांनी टाळचें. शेक हँड करचे बदला हात जोडून नमस्कार करचो. तशेंच गुड फ्रायडेक जेजूच्या क्रॉसाचो उमो घेवचो न्हय अश्यो कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो चर्चीन केल्यात. पळयात. कोरोना व्हायरसान संवसारभर खवदळ घातला. आतां मेरेन 130 देशांनी कोरोना प्रभावित सापडल्यात. संवसारभर 1,10,000 जाणांक कोरोनाची लागण जाल्ल्याची दिसून येयला. 4,000 परस चड जाणांक मरण येयलां. म्हत्वाच्यो कार्यावळी रद्द केल्यात. अर्थवेवस्था देंवल्या. कोरोना भुरग्यां मदीं पातळचो न्हय म्हण शिक्षणीक आस्थापनां बंद दवरल्यात. चर्चींच्या पादिगारांनी भोवतेक जाहीर कार्यावळी आनी मिसां रद्द केल्यात. आयतारा तशी सुचोवणी दिवपी सर्क्युलर गोवा दमणचो आर्चबिशप फिलिप नेरी फेर्रावान जारी केला. 1. Refrain from public places including church, Station of the Cross and Mass if contacted with a person with coronavirus. 2. At the first sight of cough and breathlessness, with or without fever, please advise them to seek medical assistance. 3. Do not shake hands at the sign of peace, but instead greet each other with folded hands as namaste. In general, avoid shaking of hands. 4. Encourage our people to receive Holy Communion on hand. 5. Before distribution of Holy Communion, the priest or the ministry could purify their hands in a bowl of water or sanitizer. On Good Friday, at the veneration of the cross, discourage people from kissing the cross. Those who desire would come in a queue, make reverence with a bow, and go back. 7. Holy water stoops may be kept dry. And 8. Do advise people not to get panic. This is a special prayer issued that should be prayed at your home. Prayer. Almighty and merciful God, who show your love to all creations everywhere, hear graciously the prayers we make for all those affected by the coronavirus in various parts of the world. We come before you asking for a quick control of our outbreak, for the healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the doctors doing research that an effective vaccine to combat the sickness are speedily found. We pray for the government and the health authorities that they may take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. कोरोना व्हायरसाच्या बाबतीत सरकारान कितें जतनाय घेतल्या असो प्रश्न विचारतना काँग्रेसीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक उजरावन काढला. काँग्रेस म्हणटा कोरोनाच्या चाचण्या खातीर राज्यांत सरकारान अजून खाशेल्यो अश्यो लॅब्स उबारूंक नात. गोमेकोचे दोतोर आणि स्टाफय उणे प्रतीचे मास्क वापरतना दिश्टी पडटात. कोरोना व्हायरसाच्या बाबतीत गोंयकारांचे भलायके कडेन सरकारान गंभीरतायेन पळोवंक ना. फकत शाळा कॉलेजींक सुटयो दिवन पब, डिस्को आणि लोकांचे मेळप आणि इंडोर कार्यावळी बंद करून भागचे ना. ताचे बदला लोकांक गरजेच्यो सुविधा आणि जतनाये विशीं तळागाळांत जागृताय करपाक जाय. काँग्रेसीचो म्हणयारो गिरीश चोडणकारान मागला.
कालचे प्रेस कॉन्फरन्साक एक तरी एमर्जन्सी टायप सिट्युएशन, एक पॅनीक क्रिएट करपाचो एटमॉस्फियर तेणीन गोंयांत केलो. आनी ह्या खंयचे पार्श्वभुमीचेर केलो? गेले 2 म्हयने साकून सरकाराचे फक्त प्रिपेर्डनेसाचेर आमकां स्टेटमेंट्स, प्रेस ब्रिफींग जाता आयकोपाक मेळ्ळें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमकां एक शॉक जालो की ज्या तरेन तेणी इतले डिले केल्यात बेजीक स्टेप्स घेवपाक, ज्यो आजून सुद्दां घेवना. काल येदो व्हडलो प्रेस कॉन्फरन्स केलो, पूण ते बेजीक स्टेप्स जे लागतात कोरोना व्हायरस हँडल करपाक, त्यो बेजीक स्टेप्स सरकाराच्यो दिसनात. सरकाराचे जे ही धोरणां काल जाहीर केल्यात, थंय मुख्यमंत्र्याचो बॅकग्रावंड करप्शनाचो आनी विश्वजीत राणेचो बॅकग्रावंड करप्शन करपाचो जो आसा, हो होलसेल करप्शन, तितूंतल्यान जे ते कितें दोगूय करतात तितूंतल्यान एक व्हडलो दुबाव गोंयच्या लोकां भितर पातळ्ळा. आमकां ह्या सरकारा भितर सुरक्षा आसतली काय कितें कोरोना व्हायरसा बद्दल, हेचो दुबाव गोंयच्या जनतेच्या लोकां भितर येयला. ह्या सरकारांतल्यान अशी एकूय स्टेप दिसना ज्या स्टेपांतल्यान आमकां दिसता की सरकारान गेले 2 म्हयन्यांत कितें तरी कन्स्ट्रक्टीव काम ह्या व्हायरसा बद्दल गोंयांत केल्लो आसा. आयज मेरेन 2 म्हयने पयलीं हे केसीचेर गोंयांत डिस्कशन स्टार्ट जालें. हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां आपली सगळी काळजी घेतली म्हणून. आजून मेरेन गोंयांत लॅब म्हणजे कोरोना व्हायरस जाका आमी खंय दुबाव आसा, दुबावी जे पेशंट आसात, त्या पेशंटांक टेस्टिंग करपाक लॅब खंय आसा ही सरकारान आजून मेरेन जाहीर केल्ली ना. आतां सॅनिटायझर शॉर्टेज, मास्क शॉर्टेज, आनी मास्क मेळटा वेलनेस फार्मासीक. ती इतली हलकी दर्जाची आसा, तेजी किंमत एक्चुअली मार्केट व्हॅल्यू तेजो 20 रुपया वयर आसपाना. बट सेम थिंग इज सोल्ड एट 110 रुपीज. सम डॉक्टर्स टोल्ड मी दॅट इट डज नॉट वर्क. ते 3 लेयर्स ना ताका. अशें हें तें अशें करून हें जावपाचें. ती मास्क 110 रुपया. हेजी जबाबदारी मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टराचेर फिक्स करून ताका अकाउंटेबल फिक्स करतलो. FDA डायरेक्टर आनी FDAची जबाबदारी कितें? तुमची जबाबदारी न्ही की सगळ्या फार्मासीनी सॅनिटायझर्स आनी मास्क अवेलेबल आसा करून दिवपाची. डॉक्टरां खातीर जे स्पेशल आसतात, तेजी जो बाकीचो स्टाफ आसा, नर्सीस आनी सगळे, हांकां जे मास्क आनी बाकीची सेफ्टी मेजर्स आसात, तेजेर गव्हर्मेंटाचें कांयच लक्ष ना. सो हाचे वयल्यान हो सरकार ह्या हितूंक कांयच सिरियस ना हें परत एकदां प्रूव जाता. म्हणजे फाल्यां जर खंयचोय सस्पेक्ट जो GMCन गेल्लो आनी फाल्यां तो जर चुकोन, हांव म्हणना, तो चुकोन जर पॉझिटीव जालो जाल्यार जे डॉक्टर, ज्यो नर्सीस, जो मेडिकलाचो स्टाफ तेजे संपर्कांक येयल्लो तांकां रोखडेच काडून रनटायन करतले. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतय सोनसड्यावेल्या कोयराक उजो लागलो. हे खेपे कोयरा राशीचे दुसरे वटेन उजो लागल्याचे कळ्ळ्याबरोबर उजो पालोवपी यंत्रणा बेगोबेग धांवून गेली आनी उजो आटापात हाडपाचो यत्न केलो. कसलें लुकसाण जालें ना, पूण उजो कसो लागलो तें मात कळपाक शकलें ना. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसावा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. इंधनाचे दर परतून एक फावट वाडल्यात. ह्या आदी 30 ते 40 पैसे आनी चडांत चड रुपया अशी दर वाड जाताली, पूण हे खेपे इंधन एकदम 3 रुपयांनी वाडलां. भाजपा सरकाराचे इंधन दरवाडीच्या कृतीचो काँग्रेसीन निशेध केला. बाजारात मंदी आसा अशें आसूनय इंधनाचेर जाल्ली दरवाड अजापीत करपा सारकी अशें तेंचें म्हणणें. हेच्या वयल्यान भाजपा सरकाराक सर्वसामान्य जनतेचें कितेंच पडून गेल्लें ना हें कळटा, काँग्रेसीचो म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलो म्हणटा.
of the Congress party strongly condemns the price hike, the tax hike on petrol and diesel by rupees 3 and rupees 1 as road cess. लोकांच्या बोल्सांनी हात घातले, लोकांच्या अकाउंटांनी हात घातले, लोकांक थंय सोपयले, लोकां कडेन आनी मागीर कांय जायना. ते रे सुको बांगडो पडटा पळय थंयसर लोक पडटा आनी ही परिस्थिती आख्खे इंडियेच्या लोकांचे करूंक सोदतात ते. आमी याद करून दिवंक सोदता ह्या BJP सरकाराक की जेन्ना क्रूड ऑयल $US 35 पर बॅरल आसले तेन्ना UPA सरकारान जून जुलय 2004 पेट्रोल प्रायस आसलो 35.71, diesel was 22.74 and LPG gas was 281.60 per cylinder. त्या वेळार टॅक्सीज ऑन ड्युटीज ऑन पेट्रोल आसले 9.48 rupees per liter on petrol, 22.98 on diesel, and today it has become 22.98 on diesel from rupees 3.56. 9.48 सोडून 22 झाले पेट्रोलाचे. 3.5 रुपया सावन आयज 19 रुपया जाले, 18.83. आता इतलो त्यो लुटून लोकांक जनतेच्या बोल्सांनी हात घालून आता तरी जेन्ना क्रूड ऑयल खाला देंवल्या तेन्ना तरी परत दिया लोकांक बेनिफीट डायरेक्ट दिया. तुमच्या बोल्सांतले कांय दिवंक ना. इंटरनॅशनल मार्केटूच कोलॅप्स जालो ऑयलाचो, तरी तुजे प्रायस वाडत वयतात. जेन्ना मोदी गव्हर्मेंटान हातीन घेतलेल्याक और NDA गव्हर्मेंटान हातीन घेतलेल्याक फ्रॉम द UPA गव्हर्मेंट, फ्रॉम द काँग्रेस गव्हर्मेंट, पेट्रोलाची 150% वाढ झालेली आसा टॅक्स ड्युटीज आणि डिझेलाचेर 400% सिन्स 2014. आणि ह्या कारणा खातीर जी म्हारगाय जी वाडत वयता, all types of transport, trucks, all that is run by diesel and petrol, various commodities have shot up. म्हारगाय जी वाडले ते हेजें मेन मुख्य कारण ते हें, आनी तिंगा कांयच पडोंक ना. इन्फ्लेशनाची आयज कारण मार्केट इंटरनॅशनल देंवता, आमचो प्रायस वाडटा. हें केन्नाच आमी खंय पळोवंकूच ना. Our video journalist Amar Chavaria in Panachi. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत काँग्रेसी कडेन विशयच ना. देखून नाका जाल्ले विशय काडून काँग्रेस लोकांक भेश्टावपाचो यत्न करता. भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडे म्हणटा. आयतारा घेतलेले पत्रकार परिशदेंत काँग्रेसी सयत तेणें मगोवपाचेरूय फोग काडलो. पळयात. केवळ ऑपोजिशन लिडर आसा म्हणून एखाद्या विशयाक क्रिटिसिजम करपाक जाय म्हणून क्रिटिसिजम करप हें अत्यंत चुकीचें आसा. आनी त्यामुळे तांचे कडेन एकय विशय ना सध्या. ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक जर वयतले जाल्यार कितें तरी विशय तांचे कडेन जाय, कारण पब्लीक कडच्यान तांकां जाय तितलो रिस्पॉन्स मेळना. आनी त्यामुळे फ्रस्ट्रेशना भितर अशा तरेचे नाका ते विशय काडप आनी एखादो बरो विशय जर आसत जाल्यार ताका अपोज करप, कारण अपोज करपाक लागून अपोज करप अशा तरेचें काम सध्या काँग्रेस पार्टी आनी MGP करता. चड लोक वोटींग येतकच तेंची मतां आणखीन कमी जातलीं म्हूण तांकां भंय करपाचो थोडोसो प्रयत्न करतात. ते करतात पूण तातूंत आमी व्हडल्यो मिटिंगे करत ना. आमच्यो मिटिंगे कश्यो आसा, जिल्हा पंचायतीक आमी ठरयल्या व्हडल्यो पब्लीक मिटींग करप ना. आमी बारीक बारीक ग्रूप मिटींग, जे सगळ्या लोकांक आमी वळखतात. गांवांतले लोक काय थंय येवन भायलो कोण फॉरेनर बसना न्ही, गांवचेच लोक बसतात. सो तांकां बारीक बारीक मिटींग करपाक कांय व्हडले प्रॉब्लेम ना न्ही. हें बरें डिसिजन सरकारान घेतलें, कारण स्कुलांच्या संदर्भात मोठें गॅदरींग आसत. पण वोटिंगाच्या संदर्भात वोटींग आमी ज्या वेळार करतात, वोटींग पोलिंग बूथ जे आसात हे गोंयांत एकय पोलिंग बूथ एअर कंडिशन ना, ताका प्रॉपर व्हेंटिलेशन आसात, गरमी भायर आसा.
आनी त्यामुळे थंय तसो व्हडलो हें जातलो असो भयभीत जावपाची गरज ना. पण बाकीचे जे मोठी गॅदरींग आसा तातूंत कितें भायले लोक येतात. हांगा तूं वोटिंगेक भायले लोक येवचे ना न्ही. वोटिंग करपाक गोंयकारूच उबो रावतलो वचून थंय. त्यामुळे गोंयकारांनी भिवपाची कांय गरज ना. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बरे भशेन जगपा खातीर ज्ञान, विज्ञान आनी त्याच्या बरोबरच संस्कार जावपा खातीर संस्कृतीक कार्यावळी भोव गरजेच्यो. कोरोना व्हायरसाचे फाटभुंयेर गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी भाविकांनी गर्दी करून उत्सव मनोवप चालूच दवरला. जावं तो मागीर खोर्ली म्हापशेचो शिशिरोत्सव, बाळ्ळेची जात्रा वा सत्तरींतल्यो कोरुल्यो. मारया एक नदर, पळोवया कशे उमेदीन मनयले हे सगळे उत्सव. खोर्ली म्हापशेच्या सातेरी मंदिरात वर्सुकी शिशिरोत्सव व्हडा उमेदीन आनी विविध कलात्मक सांस्कृतीक कार्यावळी सयत मनयलो. तालमी सावन नाटकांचे सादरीकरण हो एक उत्सवाचोच भाग. सातेरी प्रासादी कला आनी सांस्कृतीक नाट्य मंडळाचे वतीन 4 दर्जेदार नाटकां सादर जालीं. सह्याद्री सांगे कथा शंभूची, मंदिर, याजसाठी केला होता अट्टहास आणि प्रेम करा रे प्रेम करा ह्या 4 नाटकांक रसिकांचो बेस बरो प्रतिसाद लाभलो. आयतारा गुलालोत्सव जालो. रोमटा मेळात वाठारांतल्या भाविकांनी मोठी संख्येन वांटो घेतलो. नाटकांच्या आदी अचकीत काळा आड गेल्ल्या कलाकारांक आर्गां ओंपली. त्या उपरांत पारंपारीक नांदी आणि उपरांत नाटकांची माळ सुरू जाली. पळयात ह्या नाटकांतले कांय खीण. आम्ही देखील रक्ताने भगवे आहोत. आम्हाला आमचं भगवा निशाण शौर्य गाजवून साऱ्या हिंदुस्थानवर फडकवायचं आहे. आमच्या सुखासाठी स्वतःच्या आयुष्याची होळी केलीस. काहीच कमी पडू दिलं नाही आम्हाला. ते अत्यंत अस्वस्थ वाटत. त्यांच्या छातीत अधूनमधून कळायला. सर्व मालमत्ता माझी मुलगी सरोज दत्तात्रय उर्फ बेबी गोखले हिला मी माझ्या मृत्यूपत्राद्वारे घरी देत आहे. मोहन दररोज कॉलेजला जातोय ना. अभ्यासाकडे लक्ष आहे की नाही त्याचं? आणि तसं प्रेमपत्र पाठवून सुद्धा तू काही मला बागेत भेटायला येणार नव्हतास हे मला चांगलं माहिती आहे. बाळ्ळेच्या शांतादुर्गेची जात्रेक सुरवात जाल्या. आयतारा महारत उद्यापन, शुद्धीकरण, अभिषेक आदी धर्मीक आणि सांस्कृतिक विधी जाले. गावात बाळ्ळीकरणेची पालखी भोंवडायली. सांजे दिवजांचो उपवास जातलो. राती 10:30 वरांचेर महारत भोंवतलो. 17 तारखेर गड्यांचो उत्सव जातलो. राती कडेन पालखी देवळांत वयतली. पळयात पालखेची खीण. सत्तरींतल्या नगरगांवच्या कोरुल्यांक शेनवारा सुरवात जाल्या. देगेकुशीच्या सगळ्या वाठारांनी वाड्यांचेर कोरुले आनी देव भोवून कौल आनी तीर्थ दितात. घराघरांनी कोरुल्यांची आनी देवाची पुजा करून आशिर्वाद घेतात. आयतारा राती मेरेन हो उत्सव चलतलो. पळयात कौल आनी तीर्थ प्रसादाचे खीण.
आमचे थंड पाणी करता सगळे देवाचे परिवार करून आमी हो दिसपण आपयता जाणटेनी आमकां हे आशिर्वाद आसा आनी जाणटेनी आमकां सांगना ती जाणटेनी दोल्ली कशी आमी दोल्ली आमी काय ना सगळे कोणाचे बाळ जाणटे पासून सगळे एक आमच्या भितर दुश्मनकी कोणाची ना आमचो आतां वर्साच्यो परंपरा करून जे आहा त्यो आमी प्रत्येकाच्या दारार वता खेळयता पुजा करता तांकां तीर्थ दिता आनी तेंची सेवा करता तांकां खेळयता सोडूंक हाडटा चवाट्या खेळयता गोटयो भरता अशें खूब परंपरा करता आमी. बाळ्ळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत, नगरगांवच्यान व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार आनी खोर्ली म्हापशेच्यान गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे. आणि आता काढूया जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची भोंवडी. काँग्रेसीन आयतारा दिवचलच्या लाटंबारसे वाठारात बायक रॅली काढली. हे रॅलीत विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, काँग्रेसीच्या दिवचल गट समितीचो फुडारी आनी हेर वांगडी तशेंच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन वांटेकार जाल्ले. गोंयांत एका पक्षाचें सरकार, केंद्रात त्याच पक्षाचें सरकार अशें आसतनाय म्हादईक ते वाचोवपाक शकना अशी विचित्र परिस्थिती आज आसा. हे सगळें पळयलें जाल्यार लोकां भितर एक अत्यंत संतोष खतखतत आसा. म्हाका खात्री आसा की ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्यान ते ह्या असंतोशाक वाट करून दितले. माजोर्डा आनी कोलवा वाठारांतूय जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो नेटान प्रचार चल्ला. लोक ओडटाय जाणाय नेचर मुगेलो कित्तो आनी एका वटेनली लोकांनी म्हाका सपोर्ट दिला हितून बसपाक जिल्ला हितून आनी काँग्रेसानूय आदार दिली म्हाका हितून बसपाक. सो सगळ्या लोकांक मागोता जेन्ना एक कॅन्डिडेट तुमगे देरा येताय वोट अपील करपाक, कॅन्डिडेट केस तो पयलीं चोयचो खरें तेगे बॅकग्रावंड कितें, तेका कितें एक्सपिरियन्स आहा जाल्यार पयलीं सद्याक. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची तयारी म्हणून भाजपान प्रचाराच्यो 2 फेरयो पुराय केल्यात अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगलें. चडांत चड लोकांनी घरांतल्यान भायर सरोन मतदान करचें असो उलोय ताणें मारला. जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका 22 तारखेर जावपाच्यो आसात आनी त्या निमित्तान सबंद गोंयभर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचो प्रचाराची 2 फेरयो पूर्ण जाल्ल्यो आसात. सबंद गोंयभर सगळे उमेदवार, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, त्या मतदारसंघातले आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री हे सगळेच जण प्रचाराच्या निमित्तान सगळ्याच मतदारसंघा भितर पार्टीची भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जिखपाक जाय म्हणून सगळे कडेन प्रयत्न करतात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार, दिवचलच्यान महेश गोवेकर आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.